सरकारान सांताक्रूज वाठारांत पुलीस स्थानकाची बिल्डिंग बांदल्या खरी, पूण थंय कागाळ करपाक गेल्यार दर एका थळाव्याक इनवड वा आउटवड करपाचे जाल्ले जाल्यार पोरणे गोंय पुलीस स्थानकान वचचें पडटा, अशी खंत सांताक्रूजच्या थळाव्यांनी उक्तायल्या. ह्या वाठारांत लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन बरी नाशिल्ल्या कारणान हांगा पुलीस स्थानक जावचें अशें सांताक्रूजकारांचें 50 वर्सांचें सपन ते आतां तरी पुराय जावचें, जेणे करून ज्येश्ठ नागरिकांक त्रास जावचो ना अशी आस्त थळाव्यांनी बाळगिल्या. I'm the president, I'm the chairman of सांताक्रूज अर्बन सोसायटी. आमचे खरें म्हणजे आमचे ही ड्रीम असले हांगासर की हांगासर पुलीस स्टेशन जावचें, ही आमची जवळ जवळ 50 वर्सांची ड्रीम ही. कारण हांगासर हें नासलें, हांगासर आमी लोक भितालो रावपाक हांगासर. दीस वॉज डिक्लेअर्ड ए सेन्सिटीव प्लेस म्हणून ते आमकां जाय आसलें तें. आतां फाटल्या सरकारान थंय आमकां हें केलें, आमकां बरें दिसलें ही बिल्डींग पळोवन ही. पण त्या बिल्डिंगेचो स्टेटस जो आसा तो पुलीस स्टेशनाचो आसा. तेका सगळे भितर हें आसा, प्रिजन आसा, हें आसा, सगळें आसा भितर. पण आतां सद्या थंय बसता वयता 2 कॉन्स्टेबल आउटपोस्ट आसा थंय. आनी जेन्ना जेन्ना आमी येता आमचे कंप्लेनी घेवन, सिनियर सिटीजन घेवन येता, तेन्ना थंय आमकां थंय कोण थंय नासता मेळना. ते सांगता आमकां गोंयांत जाला ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा हांगासून 12 किलोमिटर आसा.